रिशफलाचो बीन टॉपिक आसात म्हणजे फकाणां माननाका देवाचो मनीस म्हणून कोण तरी फाटल्यान सांगता देवाची फकाणां माननाका म्हाका गाळयो मारल्या आता म्हणजे फकाणां माननाका देवाचो मनीस म्हणून कोण तरी फाटल्यान सांगता देवाची फकाणां माननाका म्हाका गाळयो मारल्या आता कोण तरी म्हणटा न्ही देवाचो मनीस कितें रिशफलाचो बीन कितें ना म्हाका काय खबर So your name is coming in the ministry. तुमचें नाव एक आय डोंट नो एक्सेप्ट करता सर तुम्ही एक्सेप्ट करतले कित्याक कितें म्हज्या तोंडाक घालनाका हांवें तुमकां सांगलें आय एम नॉट अवेअर ऑफ एनीथिंग But if sir तुमकां मेळ्ळ्यार तुमी हॅपी आसले. तुम्ही पण बीजेपीन लिहिलें अजून एक उतर दिल्लें न्हू तुमकां मिनिस्ट्री दिता म्हणून ती अजून तुम्ही दिवंक ना अजून तो टाइम येयला आता. सो म्हाका सांगपाचो चान्स आसा पण तुम्ही काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येवन तुमकां एक उतर दिल्लें न्हू मिनिस्ट्री मेळपाचें म्हणून तुमकां अजून मेळूंक ना अशें हांवें तुमकां सांगिल्लें पूण तसो टॉपीक आशिल्लो तेन्ना आयची मीटिंग